नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भौशीक कल्याणा खातीर भारत एआय तंत्रगिन्यान विकसीत करता. प्रधानमंत्र्यांनी फ्रांसात आयोजित एआय ॲक्शन शिखर परिशदेत केले उलोवप. भारत उर्जा सप्तकाचे जाले उक्तावण. भारत उर्जा गतीशीलते कडेन नेटान मुखार सरत आसा. प्रधानमंत्र्यांनी घेतलो आभासी प्रणाली वरवीं वांटो. आतंकवादा आड सुरक्षा वेवस्था घटमूट करपा खातीर एकठांय येवपाची आसा गरज. संरक्षण मंत्र्यांनी एरो इंडिया शोध संरक्षण मंत्र्यांच्या परिशदेत केले उलोवप. संसदेत आयज अदमासपत्रकाचेर जाली चर्चा. शेती मळार उदरगत वाड आनी समावेशी उदरगतीचेर अदमासपत्रकात दिला भर. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी चर्चेक दिली जाप. गोंय राज्य अमृतकाल शेती धोरण लायले चालीक. शेतकार कल्याण आनी तरणाट्यांचो शेती मळार वावर वाडोवपाचेर भर. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांसाच्या भोंवडेर आसात. प्रधानमंत्री मोदी हांणी आयज पॅरिसात फ्रांसाचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन हांचे सयत एआय ॲक्शन शिखर परिशदेचे सह अध्यक्षपद केले. ह्या परिशदे वेळार सुरक्षे संदर्भात एआयचे धोके, एआय नियंत्रण, एआयच्यो सेवा आनी तांचे फायदे सगळ्या देशांनी वापरपाचेर चर्चा जाली. ते भायर प्रधानमंत्र्यांची राष्ट्रपती मॅक्रॉन हांचे वांगडा द्विपक्षीय भासाभास लेगीत जाता. ह्या परिशदे वेळार दोनूय फुडाऱ्यांचे उलोवप जाले. AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history. AI is developing at an unprecedented scale and speed and being adapted and deployed even faster. There is also a deep interdependence across borders. Therefore, there is a need for collective global efforts to establish governance and standards that uphold our shared values, address risks, and build trust. Technological innovations with new computing power, that all of the incredible advances of AI and its implications in various sectors be in the interests of humanity in a world that is disrupted by crisis. Thanks to open dialogue, we're lucky enough to have India, the US, China, Europe, the African continent, and the Latin American continent here. We have heads of state and government, researchers, civil society, entrepreneurs, investors, and that gives us an opportunity to engage in dialogue and to advance on this path of understanding science and ensuring that it serves collective progress. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची फ्रांसाक 6वी अधिकृत भेट आसा. भारत फ्रांसाच्या रणनीतीक भागीदारीक घटमूट करपा हेतान ही भेट आसा. हे भेटे वेळार प्रधानमंत्री फ्रांसातल्या वेगवेगळ्या सुवातींक भेट दितले. हातूंत इंटरनॅशनल थर्मोन्युक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर साइट हाचोय आस्पाव आसा. A visit that both leaders will undertake together to a place called Kadash, is the site of the International Thermonuclear Experimental Reactor, which is a project, a high science project in which India is a partner along with a few other countries.
दिल्लीतल्या यशोभूमी कन्व्हेन्शन सेंटरात इंडिया एनर्जी वीक 2025चे आयज उक्तावण जालें. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी इंडिया एनर्जी वीक 2025च्या उक्तावण सुवाळ्यात OALP बीड राउंड X लॉन्च केले. ऊर्जा सुरक्षा, ट्रान्झिशन आणि नवनिर्माण सारख्या विशयांचेर हो वीक केंद्रीत आसा. हातूंत देश विदेशांतल्यान 700 परस चड प्रदर्शक, 500 परस चड वक्ते हांचे सयत 70,000 प्रतिनिधी वांटेकार जातात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इंडिया एनर्जी वीक 2025 आभासी प्रणाली वरवीं उलयतना सांगले की भारत ऊर्जा गतीशीलतेकडेन नेटान मुखार सरत आसा. भारत सौर ऊर्जा आशिल्लो संवसारांतलो व्हडलो देश आसा अशें तांणी सांगले. भारत ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटेड है. इससे भारत के एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाएं तैयार हो रही है. साथियों, विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक बहुत अहम है और इसमें आने वाले 5 साल में हम अनेक बड़े पड़ाव पार करने वाले हैं. हमारे बहुत सारे एनर्जी गोल्स 2030 की डेडलाइन के हिसाब से अलाइन किए गए हैं. साल 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड करना चाहते हैं. साल 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है. साल 2030 तक हम हर साल 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन कर सके, ये हमारा लक्ष्य है. हमारे ये टारगेट्स काफी एम्बिशियस लग सकते हैं, लेकिन बीते 10 साल में जो भारत ने हासिल किया है, उससे ये विश्वास पैदा हुआ है कि ये टारगेट भी हम जरूर हासिल कर लेंगे. बंगळुरूत चालू आशिल्ल्या एरो इंडिया शोच्या फाटभुंयेर आयज संरक्षण मंत्र्यांच्या परिशदेत केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग हांणी उलोवप केलें. दुबळेपणाच्या स्थितींतल्यान आंतरराष्ट्रीय वेवस्था आनी शांतताय सुनिश्चित करप शक्य ना अशें तांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. दर खिणाक विकसीत जावपी सुरक्षा वेवस्थे खातीर अभिनव पद्दती आनी घटमूट भागीदारीची गरज आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. The challenges we face, from terrorism and cybercrime to humanitarian crisis and climate-induced disasters, transcend borders, and they demand a united response. The Bridge Initiative represents our commitment to transforming dialogue into actionable outcomes, fostering partnerships that are resilient, adaptable, and forward-looking. अर्थव्यवस्थेचो विकास सपूज्य 4% उरपाचो अदमास आसा. अदमासपत्रक तयार करप आता आव्हानात्मक जाला अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें. लोकसभेत 2 वर्साच्या अदमासपत्रका विशीं सुरू आशिल्ल्या चर्चेत जाप दितना त्यो उलयताल्यो. शेती मळार उदरगत, वाड आनी समावेशी उदरगतीचेर अंदूच्या अदमासपत्रकात भर दिला अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें. ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया ह्या संकल्पनेक विकसीत करपाचेरूय ह्या अदमासपत्रकात भर दिला अशें तांणी सांगलें. The sectoral outlays in the year 25-26 include agriculture and allied activities which get 1.71 lakh crores,
rural development, which gets 2.67 lakh crores, urban development and transport 6.45 lakh crores, health and education 2.27 lakh crores, defense, which excludes defense pension, 4.92 lakh crores. So I just want to highlight the fact, sir, that money is not being denied to any of the capital expenditure accounts, because I heard occasionally this argument being put forward saying, has the paradigm shifted from capital expenditure because that gives a greater multiplier effect to giving people, the taxpayers, some money in their hands for boosting consumption? No, these data from the current budget, which is before us, shows that capital expenditure outlays have not come down at all. On the contrary, they've gone up. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार JP नड्डा आणि भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक आशिल्ल्या सांस्कृतिक दायजांचेर भाष्य करपी विरोधकांचेर नेम साधताना विरोधी पक्षांचेर भारतीय संस्कृती विरोधी आशिल्ल्याचो आरोप केलो। मैं बार बार ये प्रश्न कर रहा हूं कि राधा मोहन जी ने जो प्रश्न उठाया, जिस पर आपने अपना रूलिंग भी दी और आपने कहा किसी से भी हुई है गलती, इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि विपक्ष को इसमें तकलीफ क्या हुई है। इनका एजेंडा है कि भारत की जो पुरातन संस्कृति, जो गौरवमय संस्कृति है, जिस पर हम गौरव करते हैं, जिस पर हम गर्व करते हैं, वो संस्कृति आने वाली जनरेशंस न जान सके, इसलिए देयर इज ए हिडन एजेंडा और इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज गोय राज्य अमृतकाल शेती धोरण 2025 चालीक लायले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकसित भारत 2047ची मोख धरून फुडल्या 10 वर्सां खातीर तयार केल्ले ह्या धोरणांत शेती मळार शेतकऱ्यांचे कल्याण, बऱ्यो कामगार सुविधा आनी तरणाट्या पिळगेक शेतकी मळार येवपा खातीर उर्बा दिवप ह्या मुद्द्यांचो आस्पाव आसा। ह्या कार्यावळी वेळार शेती मंत्री रवी नायक, शेती संचालक संदीप फळदेसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आमी इकॉनॉमिकल एम्पावरमेंट कशें जावचें हाजेर फोकस केलो। चडांत चड म्हणजे मार्केट लिंक करून दिवप, स्टेक होल्डर्स आनी मार्केट्स, बँक हे सगळे एकत्र हाडपाचो आमचो मोख आसा।
त्या खातीर आमी ह्या अमृत काल पॉलिसी 2025 हे फ्रेमवर्क करता आसतना गोवा गव्हर्नमेंटचे कमिटमेंट आसा ट्रान्सफॉर्मिंग इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर into the modern productivity, sustainable, resilient and inclusive the pillar of its economy by including innovation, technology and research. हाजेर भर दिता आसतना आमचे एग्रीकल्चर खूप मोठ्या प्रमाणात 21व्या शतकात कशें प्रमोट जावचे हे आमी ठरयलां. म्हाका खात्री आसा की आमचो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर हे सगळे एकत्र येवन इंटिग्रेटेड फार्मिंग ICAR यांच्या बरोबर मेळून आम्ही एक रिव्होल्युशनराइज एग्रीकल्चर सेक्टर करपा खातीर आम्ही सगळेजण कार्यरत असतले. उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी चिंबल वाठारांतल्या सुमार 60 ते 70 बेकायदेशीर बोरवेल्स आनी बायच्या धनयांक नोटीशी धाडल्यात. ह्या बेकायदेशीर बोरवेल्साच्या आड उदका स्रोत खात्यात कागाळी नोंद जाल्ल्या कारणान खात्यान तांच्या आड कारवाय केल्या अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिली. चिंबल या गावात काही लोकांनी बोरवेल्स मारले आसात. साधारण आंकडो आयकूं येता त्या प्रमाणे इलिगली म्हणजे विदाउट परमिशन जवळ 60-70 सुमार मारले अशें म्हणून आमी आमचे शुक्राराकूच जेन्ना आमकां हें कळ्ळें तेन्ना आमचे इंजिनियर जे आसा पळय न्ही म्हणजे बदामी चीफ इंजिनियर जे आसा पळय तांणी नोटीस काडिल्लो आसा आमच्या हाका कोणाक म्हटल्यार एस्टे इंजिनियराक वचून व्हेरीफाय कर अशें म्हणून. सो आमचे एस्टे इंजिनियर आनी जुनियर इंजिनियर जे आसा पळय न्ही ते वचून व्हेरीफाय करतले आनीक विथ द हेल्प ऑफ पुलीस दे वील we will see to it that these wells are disconnected. एक दुसरें ज्यांनी कोणी कडक हे मारले पळय न्ही इलिगली मारल्यात पळय न्ही तांचेर कडक एक्शन घेतली वतले. आनीक तशें एक्टात प्रोविजन आसा आमच्यांनी मॅक्सिमम फायन म्हणटा 5 लाख ते 10 लाख पर्यंत घालपाक जाता. सो अशे प्रकारची एक्टिविटी आहा पळय न्ही कारण कोणें ओपन वेल किंवा बोरवेल जाय जर जाय ताणें परमिशन मागपाक जाय. परमिशन मागून करपाक जाता. इलिगली अशे प्रकारचें काम करप बरोबर न्ही. त्यामुळे हाजेर व्हेरीफाय करून तितले कडक एक्शन घेतले वतले. आय विल जस्ट व्हेरीफाय हाव मेनी बोरवेल्स आर देयर इन रियलिटी. एक दुसरें म्हटल्यार आनीक हाव इट वॉज नॉट ऑब्जर्व बाय आवर जेई और येईज. मडकय उद्देगीक वसाहतीत स्थापन केल्ल्या एनक्यूब एक्सपिरियन्स केंद्राचे उक्तावण अन्न आनी वखदां प्राधिकरणाच्यो संचालिका श्वेता देसाय हांच्या हस्तुकी जालें. फार्मास्युटिकल्स म्हळ्यार नव्या संशोधनाच्या आदारार बऱ्यांतल्यो बऱ्यो सुविधा लोकांमेरेन पावोवपाचो उद्देश ह्या केंद्राचो आसतलो अशें एनक्यूब एथिकल्स प्रायवेट लिमिटेडाचे वेवस्थापकीय संचालक मेहुल शहा हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. The purpose of this experience center is to first and foremost the patient safety, upskill all the people who are working at NCube and elevate their quality, consistency, and by merging or immersive experience of digitalization along with the human touch, this is going to benefit millions of patients eventually, and most important, very close to me, all the dear Ncubians. Pharma industry is currently going through a very tough time where we need to provide quality medicines to millions of patients, and this consistent quality, which is always a question mark when it comes to India, by doing this kind of collaboration we feel we can make quality a way of life. And this can be a long-term movement for pharma industry from taking from A to B, and we can really scale this for the entire world and nation. अन्न आणि वखदां प्राधिकरणाच्यो संचालिका श्वेता देसाय हांचे ह्या वेळार उलोवप जालें. The things are possible only when you collaborate in a right way, and this is, as he is saying, this is a journey from 25 years. And the 25-year journey, like he has grown, we have seen the journey right from the beginning of NCube, how they have expanded and how the export of the pharma is increased from the low level to such a high level they have reached, and the name is there over the entire globe. So I really again congratulate them for this initiative. YNR IMA दिवचल हांच्या जोडपालवान टेलिमेडिसिन सोसायटी ऑफ इंडिया गोय विभाग हांणी उत्तर गोयच्या 14 पुलीस स्थानकांक गरजेची वैजकी साधनां भेट दिली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी चालीक लायिल्ल्या स्वस्थ पुलीस सशक्त पुलीस ह्या येवजणेच्या फाटभुंयेर ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली.
हे वेळार गोंय राज्याचे डीजीपी आलोक कुमार, डीआयजी अजय कृष्ण शर्मा, उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल आणि हेर पुलीस अधिकारी हाजीर आशिल्ले. खबरापत्रात घेऊया आनीक एक ल्हानसोच विसव. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हार ओटीटी पर है इसकी भूख. असामान्य है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी आयज दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेच्या परिणामांचो नियाळ घेवपी बसका आपयल्या. ह्या बसकेत पंजाबाचे मुखेलमंत्री भगवंत मान हांचे सयत तांचे पुराय मंत्रिमंडळ, आमदार आणि आम आदमी पक्षाचे खासदार केजरीवाल हांची भेट घेतले. पंजाबात पक्षाच्या गटात आंतरीक मतभेद वाडिल्ल्यान ह्या बसकेत हे विशीं चर्चा जातली. 2027 पंजाब विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा. भगवंत मान हांणी दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेचो सक्रीयपणान प्रचार केल्लो. पंजाबचे मुखेलमंत्री भगवंत मान हांणी खबराकारांक म्हायती दितना पंजाबाक उदरगतीचे मॉडेल राज्य ह्या रुपात लोकांमुखार सादर करतले अशें सांगलें. क्योंकि पंजाब में हमारी सरकार जो है वो लोगों के हित में बहुत काम कर रही है. आज सब हम इकट्ठे मिलके, आज सारी पूरी हमारी दिल्ली की टीम भी सारी यहाँ पे थी, तो यही एक तहैया किया है कि हम पंजाब को 2 साल पड़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे. प्रयागराजात चालू आशिल्ल्या महाकुंभाक भेट दिवपाक उत्तर प्रदेश प्रशासनान खासा व्यवस्था केल्या. 12 फेब्रुवारीच्या माघी पुनवेच्या निमतान भाविकांचो वाडटो आंकडो पळोवन येरादारी खातीर खासा व्यवस्था करपाचे निर्देश मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी दिल्यात. महाकुंभ मार्गार येरादारी थांबोवची न्हय अशी सुचोवणी मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी दिल्या. पार्किंग सुवातींचो योग्य उपेग, तशेंच रस्त्यांचेर वाहनांची रांग जावची न्हय, ट्रॅफिक जॅम जावचे न्हय अश्यो सुचोवण्यो तांणी दिल्यात. माघ पुनवेक खासा जागृताय आनी खबरदारी घेवपाची विनंती तांणी केल्या. न्हय आनी मेळावो वाठारांत नितळसाण तशेंच थंय शिमेर आशिल्ल्या अधिकाऱ्यां कडेन संपर्क उरचो अशे निर्देश मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी दिल्यात. स्थानकाचेर गर्दी जावची न्हय तशेंच अतिरिक्त बस सेवा उपलब्ध करपाचे निर्देशूय तांणी दिल्यात. उनतीस दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है. आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं?
ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की। राज्यसभा खासदार स्वाती मालीवाल हांणी पंजाब सरकाराचेर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केल्यात। केजरीवाल हांका लक्ष करताना स्वाती मालीवाल हांणी काय लोक पंजाबाक आपलो खासगी एटीएम म्हूण वापर करपाक लागल्यात आनी हाका लागून आम आदमी पक्षामदी तिडकल्ले वातावरण सध्या उप्रासला अशें तिणें सांगलें। पंजाब को कुछ लोग आज अपना पर्सनल एटीएम मानने लग गए हैं। जगह जगह सैंड माइनिंग खुलेआम हो रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग्स में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है और यहाँ तक कि रियल एस्टेट डेवलपर से भी वसूली की जा रही है। इसको लेकर पंजाब के लोगों और काफी एमएलएज में गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ महीने पहले अपने गुंडे बिभव कुमार को चीफ एडवाइजर टू पंजाब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करवा दिया है। ये कई महीनों से ये गुंडा पंजाब में आखिर कर क्या रहा है? ये जो पंजाब से पैसा लूटा जा रहा है, क्या अब ये दिल्ली आ रहा है? फुडाराक एआय तंत्रज्ञानाचो वापर वाडटलो या दिकेन संवसारभर एआय विशीं अधिक जागृताय आनी संशोधन चालू आसा। हेच फाटभुंयेर नेक्स्ट वेव टियर 4 आनी NSDC हांच्या सहयोगान ऑटोनॉमस व्हेइकल डेव्हलपर कम्युनिटी खातीर स्किल अप इंडिया कार्यावळ आयोजित केल्ली। ह्या कार्यावळीक मार्गदर्शन करताना NFDC इंटरनॅशनलचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी वेदमणी त्रिपाठी हांणी एआय आधारित आधुनिक तंत्रज्ञानाचो आस्पाव आशिल्ले बरे तरेचे प्रशिक्षण तरणाट्यांक दिवपाची गरज आसा अशें सांगलें। We are talking about here as a open source developers community for autonomous vehicle, but the elements of what Mr. Kato was talking about regarding the physical AI, so it's not only about autonomous vehicle, it's also about AI, and it's also about how do we embed AI into physical systems, and then the whole platform approach of AutoWare Foundation, making it open source, and Tier 4 coming forward as a solution provider to this. आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35.5 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 22.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। भौशीक कल्याणा खातीर भारत एआय तंत्रज्ञान विकसीत करता। प्रधानमंत्र्यांनी फ्रांसात आयोजित एआय एक्शन शिखर परिशदेत केले उलोवप। भारत उर्जा सप्तकाचे जाले उक्तावण। भारत उर्जा गतीशीलते कडेन नेटान मुखार सरत आसा। प्रधानमंत्र्यांनी घेतलो आभासी प्रणाली वरवीं वांटो। आतंकवादा आड सुरक्षा व्यवस्था घटमूट करपा खातीर एकठांय येवपाची आसा गरज। संरक्षण मंत्र्यांनी एरो इंडिया शोध संरक्षण मंत्र्यांच्या परिशदेत केले उलोवप। संसदेत आयज अदमासपत्रकाचेर जाली चर्चा। शेती मळार उदरगत वाड आनी समावेशी उदरगतीचेर अदमासपत्रकात दिला भर। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी चर्चेक दिली जाप। आणि गोंय राज्य अमृतकाल शेती धोरण लायले चालीक। शेतकार कल्याण आणि तरणाट्यांचो शेती मळार वावर वाडोवपाचेर भर। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्सेंडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नाव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।